म्हज्या अपुर्बायच्या भयणी भवनो TFRCC चॅनल चॅरिटेबल ट्रस्ट आनीक एकदां तुमकां सगळ्यांक ह्या नव्या गवळीक वर्सान मोगाचो येवकार दिता. बाबा भयणीनो, ह्या नव्या वर्सान ह्या आमच्या TFRCC चॅनला वरवीं अदीक देवाचें उतर आमच्या दिसपट्टी कानार आमच्या काळजांत रिगतलें. तर ह्या उतराच्या बोडान आमी ह्या वर्सांत जेजून रिगून जावं आमच्या कुटुंबान, जावं समुदायान, जावं समाजांत, जावं आमच्या खासगी जिवितान अदीक नवसोन येवंक आनी जेजूची ओळख खोलायेन आमकां सगल्यांक मेळूंक आनी आमचें जिवीत देवाच्या मोगा खातीर रुपांतर जावंक ही आमची मागणी, आमचो हावेस. हेंच ओळखून घेवन ह्या नव्या गौरीक वर्सान आमी खेरीत तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर ह्या चॅनला वरवीं आशिर्वाद मागता. जायत्या जाणांनी बरें उतर दिलां ह्या आमच्या चॅनलाक, जायत्यांनी आमकां शाबासकी दिल्या, जायत्यांनी आमकां पाठिंबो दिला, जायत्यांनी आमकां बळ दिलां. हें आमी ओळखून घेवन तुमकां आमी केरी भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी नव्यान ह्या चॅनला वरवीं अदीक आमचो मोग, आमचो भावार्थ, आमचो बोरवासो वाडूंक ही आमची मागणी. तर हे वेळार ह्या पवित्र मिसाचे भेटीन जुनाचो आयज पयलो शुक्रार खेरी भाशेन ह्या नव्या म्हयन्यान, ह्या नव्या गौरीक वर्सान अदीक आमी आत्मीकतायेन वाडुया, देवाच्या मोगान आमी वाडुया. तर हें ओळखून घेवन ह्या मिसाचे भेटेन आमी खतखत्यान, खुशालकायेन, भावार्थान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी भयणी भावनो, ह्या पवित्र मिसाचे भेटीन फावते मनान आमी वांटो घेतना आमी सगळीं पातकी मोडकून घेवया. जायते पावटी घोडे देवाच्या उतराच्या बोडान आनी मिसाच्या बलिदानाच्या घोटायेन आनी आमच्या धर्मीक भावार्थान घोडे आमी जायते पावटी वाडूंक विसरल्या. आमी घोडे संवसाराच्या धास्तींक रिगल्यांत आनी हे तरेन जायते पावटी घोडे आमी जेजून रिगून आत्मीकतायेन वाडून घोडे आमी चुकल्या. हे वेळार तूं आनी हांव देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी सगळीं बराबर दुखी काळजान आमी म्हणुया. सर पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो उणाव उच्चारून सांगता. मनाचितून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somia Kaklutkor, Somia Kakutkor, Krista Kaklutkor, Krista Kakutkor, Somia Kaklutkor. Somia Kakutkor. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुजी मांडावळ कधीच चुकोना. नोसते तें आमचे तावन पयस काड आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दिमून आमी खालतेपणीन मागतना तुज्या पुता जेजूच्या मोगात आमी रिगून जावं कुटुंबान, जावं समाजान, जावं समुदायांत, जावं आमच्या खासगी जिवितान आमी आत्मीकतायेन वाडूंक आनी तुजो मोग संवसाराक पावूंक अदीक खोलायेन जेजूक ओळखून घेवंक आमी तुजो आत्मो आमकां मागता. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. बागीवोन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय. आंटियोकेंत, इकुनियुमांत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते दुमाळे आनी कोश्ट तूं तर जाणय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सोवें भोक्तीपणान जिवंक सोदतात ती दुमाळो सोंसतलीच, पूण ते खोटे आनी बुलवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवन आनी आपुणूच फटोवन अदीक अदीक पाश्ट जावन वेतले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं घट राव. तें कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनान दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उद्देशी तारोणांक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकोवन दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणान वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामांक पुरतो जावंक पावता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. परतून म्हणया, तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. कितले जण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात, तरी आसतना तुज्या आज्ञा वेलो हांव कोडसरूंक ना. तुजें उतर सगलें सोतूच. तुजे नितीचे कायदे सगले सासणांक तोखपाचे. साबाब, तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुज्याच उतराचें भें धोत्ता. तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आडलून पडची नान. साबाब, तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारुका. तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळटां. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. साबाब, तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. हांव
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. मार्क प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्मेच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्या सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मनांक हांव तुज्या पांयां तोडा घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता? आनी लोकांचो व्हड जमो कुशमोनान ताका कान दितालो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या अपुरबायच्या भावा भयणीनो, एका दिसाकून एका बापायन आपल्या पुताक एका व्हड राजाच्या महापोलासीन ताका एक भेट दिवंक गेलो. आनी पोलासीन थंय भोंवता आसतना ह्यो पोलासीच्यो ओंट्यो पडून ताची सोबिताय पडून तांणी नेटोयल्यो, कितलीं जोनेलां देरां पडून, तर एक बारीक भाशेन लायट्यो पडून हो ताचो पूत थंय थोटाकतालो. ताची कोदेलां, ताची मेजां पडून, ताचे कांय बरे शिशाची वस्त पडून, तर एक बार चित्रां पडूनय तो कांय बरे भाशेन खुशाल जातालो. तेन्ना वय ताणें एक व्हडलें चित्र पडयलें. एक राजा एक झुजाक तयार जावन आसलो कोणो, हें असलें चित्र ह्या पुतान पडयलें. म्हणून लागलें डाडा, हो राजा कितलो पदवेदार आसलो न्हय, तो कितलो गोट आसलो न्हय. आनी तेन्ना हूंय बापायन ह्या पुताक म्हणलें, बाबा तूं हें फकत चित्रूच पडयता, पूण ताका पडयलो जाल्यार तूं आनीक थोटाकतलोय. आनी अशें वयता आनी जायत्यो वस्तू पडोवन राज आंगणांतल्यान भायर सरतना हूंय ताणें भायर एक झाडा कडेन काम करतना मालीक पडयलो. आनी तो हूंय सोबीत सुंदर फुलां हाचो वावर करतालो. तेन्ना भुरग्यानूय त्या माली लागीं आपल्याक एक फूल दे म्हणून विचारलें. आनी मालीन ताका हूंय एकूच न्हय, जायतीं तरेकवार फुलां काडून दिलीं आनी तो खुशाल जालो. आनी जेन्ना ते आनीक फुडें गेले तेन्ना राजपालान पावले हूंय भितर. थंय जायतो लोक एकठांवलो राजा पडोवंक आतां वेळ जाल्लो. राजा भायर सरून लोकांक एक बरें उतर दितालो. आनी जेन्ना हूंय राजाक उलो मारलो तेन्ना ताच्या दोळ्या मुखारूय एक व्हडलीं आंगोसरां घालीन न्हय, पूण तोच माली जूय काम करतालो तो ताच्या दोळ्या मुखार उबो रावलो हूंय. आनी तांणी परगोट केलें, हो आमचो राजा. हो पूत थोटाक जालो पडून. ज्या राजाक आमी चित्राचेर पडयलो आंगोसरां घालून झुजाक बेतलो नेटून ओकोण पदवेदार, आतां म्हणाली हो राजा कसलो. आनी तेन्ना हूंय ह्या राजान काय बरो संदेश दिलो, हांव राजा पदवेचो न्हय, पूण दर जबाबदारी जी येतलो हांव तुमचो राजा. बाबा भयणीनो, खरेंच अशी एक म्हणणी आसा, चकचकता तितलें भांगार म्हणनात, ओ दिसता तशी वस्त आसना. जायत फावटी कडेन आमकां एक वस्त अशी म्हणून आमी मानून घेता, पूण जायते फावटी तें सोत तातूंत आसना. कित्याक हांव म्हणटा, आयचें आमी वाचपां पडयलें जाल्यार, आयज शिव वर्तमानाचेर आमी बारीकसाणीन नियाळ केलो जाल्यार आयज आमकां जायतो संदेश मेळटा. आमी जर ताचो बॅकग्रावंड, कित्याक हें शिव वर्तमान आयज पडयलां, जेजू धर्मशास्त्रांक हें कित्याक म्हणटा, जेन्ना ते प्रश्न ताका करताले, आमचो राजा दाविदाचे कुडयेचो, दाविदाचो पूत, ह्या पुताक ते रावताले. कित्याक रावताले काय, ते जाणा आसले हो देवाचो पूत दाविदाच्या कुडयेंतलो आयला म्हणटकच तो दाविदाचो पूत. आनी दाविदाचो पूत म्हणटकच ताणें आमकां जुदेवांक रोमकारांतल्या हातांनी सोडूंक जाय. दाविदाचो पूत म्हणटकच जे भाशेन दावीद न्हेसतालो ते भाशेन ह्या पुतान न्हेसोंक जाय. दाविदाचो पूत म्हणटकच तो पदवेदार झुजां मांडटालो.
दुस्मानाचेर आक्रमण करतालो ते भाशेन तुवेंनूच करूंक जाय असलो राजा धर्मशास्त्री फारिजियो सादुसीस पडयताले. पूण तांणी पडयले हो राजा तसलो न्हय. हो राजा पातक्या सांगाता भोंवता, तांचे बरोबर जेवता, सादो मनीस सादी आंगोसरां घालता, जाल्यार हो राजा कसो जावंक जाता? ही तांची चूक एके भाशेन जेजूक मानून आसली. कित्याक तांकां जाय आसलो एक व्हड राजा पातशाय कसो आयिल्लो. पूण जेजू तांकां सांगता, हांव जरी दाविदाचे कुडयेंतलो आयला, हांव दाविदाचो पूत न्हय. कित्याक दाविदूच म्हाका म्हणटा सोमी आनी दोनी, आनी हे आमी पळयता स्तोत्र 110 हातून जेन्ना आमी म्हणटा हें स्तोत्र दाविदाचें स्तोत्र. इट इज अ साम ऑफ डेवीड. आनी जेन्ना दावीद ह्या स्तोत्रान म्हणटा खंय म्हजो दोनी आनी म्हजो राजा जो येवन सोडवण दितलो, आनी ह्या स्तोत्रान अशें घायत तो रावता. तेन्ना जेजू म्हणटा खंय जरी दाविदान देवाच्या पुताक दोनी म्हणलो जाल्यार ताचो पूत कसो जावंक जाता? ताचे कुडयेचो जावं. आनी ते पासत दाविदान ताका मेसियास एनॉयटेड वन म्हणला. बाब न्हू रोमकार चिंताले असलो राजा जो पदवेन येतलो, आमकां सोडयतलो, आमकां झुजतलो. पूण जेजू तसलो राजा न्हय आसलो. जेजू आसलो पांय धुतलो राजा, दुसऱ्याची सेवा करतलो राजा. आनी हें चुकूंक जुदेव विसरले. बाबडीनो 2 वस्तू आयज आमी नियाडुया. पयली वस्त म्हणल्यार संवसारान जेन्ना आमकां पदवी मेळटा जाल्यार हो पदवेदार मनीस कोण आयज संवसारान? हू आर द पीपल हू हॅव द ऑथॉरिटी टुडे? आनी दुसरें जावन आसा आमी नियाडुया, जेन्ना म्हाका अधिकार मेळटा, पदवी मेळटा, तेन्ना म्हजो स्वभाव आनी म्हजी वागणी कशी जाता. पयले सुवातेर आमी नियाडुया ह्या संवसारान पदवेदार कोण? ह्या संवसारान बाबडनो पदवेदार जावन आसा एकलोच, आनी तो सोमी देव. ताचे बरी आनी पदवेदार मनीस नान. ताचे बरी आनी पदवी घेवन जियेतले मनीस नान. आमी जर भाग्योन म्हणलें जाल्यार, भाग्योंत आमी म्हणलें जाल्यार आयज कितले धर्माचे मनीस आसात, आयज कितले भाग्योनपणान जियेतात, ते पदवेदार न्हय. ते फकत ह्या देवाची पदवी घेवन आपूण हो देवाचो वावर फुडें व्हरतात. दे शेअर इन दी ऑथॉरिटी ऑफ क्रायस्ट, बट क्रायस्ट इज ओन्ली ऑथॉरिटी. ताचे बोलेन आनी पदवेदार कोणूच ना. कित्याक ताची पदवी? ताची पदवी जुलूमशायेची न्हय, पूण ताची पदवी जावन आसा सेवेची पदवी, ताची मोगाची पदवी. ताची पदवी जावन आसा बोगसण्याची पदवी. ताची पदवी एकामेकाक सजमून घेतली. ताची पदवी पेकोवणी दितली. ताची पदवी सांगातान चलतली. ताची पदवी काकलूत दाखयतली. आनी ते पासत देवाची पदवी जावन आसा देवाच्या कुरपेन भरलेली. जाल्यार भाव न्हू, आयज आमकां जेजू विडास करता. पदवेदार म्हणल्यार न्हयच आंगोसरां गावून, न्हयच फकत झूज मांडटलो पदवेदार, पूण पदवेदार जावन आसा दुसऱ्याचे मोगान पांये धुवन सेवा करतले. हे जेजू जुदेवांक सांगूंक सोदतालो. जाल्यार दुसरो नियाड, जेन्ना असली पदवी म्हाका मेळटा, हे देवाच्या पदवेन तर हांव भाग घेता जाल्यार म्हजी वागणूक कशी जाता काय? जेन्ना म्हाका एक कोदेल मेळ्ळी, जेन्ना म्हाका एक मिनिस्ट्री मेळ्ळी, जेन्ना म्हाका एक वावर मेळ्ळो, एक सुट्टी मेळ्ळी, जाल्यार हांव ही पदवी कशी चलयता काय? जेजूची देवाची मेळ्ळोली पदवी हांव लोकांची जुलूमशाय चलयता काय? हांव देवाच्या नांवान हांव दुसऱ्याचे अत्याचार करता काय? हांव दुसऱ्यांक हांव बॉस म्हूण दाखयता काय? दुसऱ्यांक हांवूच पदवेदार, सगळ्यांनी म्हजें आयकूंक जाय, हें अशें ही वागणूक काय म्हजी? पूण हांवें जेजू म्हणटा तशें न्हय. जेन्ना तुका कसली पदवी मेळटा, जेन्ना तुका एक बरें नांव मेळटा, जेन्ना तुका एक कोदेल मेळटा, एक जबाबदारी तुजेर पडटा, जेन्ना तुका एक बरें मुणयारपण मेळटा, तेन्ना भाव न्हू आमची पदवी जावंक जाय जेजू भाशेन दुसऱ्याची सेवा करतली, दुसऱ्याचो मोग करतली. आनी हेंच जेजू आमकां उगडापें करता आयच्या शिव वर्तमानान. जे भाशेन तो ल्हान भुरगो
ताणें पळयलो राजा आंगोस्त्रां घालून झुजाक वचपाचो राजा. जेन्ना ताणें एक माली राजा कसो पळयलो तो थोटाकलो. बाब नायस ह्या पयल्या शुक्राराक हेच आमी मागुया, हे आमचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकेलें. देवाचे कृपेन बोलोले पोदवेचें जावंक, न्हय दुसऱ्याचेर आक्रमण करतले, दुस्मानाचेर वावर करतले, झगडटले, झुजां मांडटले न्हय, पूण आमी दुसऱ्याची काळजां जिखून घेतलीं, दुसऱ्याचो मोग घेतलीं, दुसऱ्याक आमी सांबाळटलीं, दुसऱ्या खातीर मरूंक राजी जातलीं. असले राजा आमी जावंक आयज मिसान मागतना आमी बागयोन बॉनिफासाचो उडास करता. बागयोन बॉनिफासूय जेजूची पदवी ताणें आपल्या सेवेंतल्यान दाखयली. ताची बरी शिकोवण तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो आनी आड शिकोवणेचो तो झुजलो, आड पदवेचेर तो झुजलो, आड पदवी चलयतल्याचेर, दुसऱ्यांचे अत्याचार करतल्याचेर तो झुजलो. आनी जेजूचें नांव पदवेचें नांव म्हूण दुसऱ्यांक सांगूंक ताणें देवाच्या उतराची पदवी घेवन दुसऱ्यांक ताणें जेजू दिलो आनी आपलें रोगोत ह्या जेजू खातीर वाडयलें. आमी तयार जावया दिसपट्टी आमच्या जिवितान ह्या जेजूक दुसऱ्याक दिवंक आनी जेजूची पदवी, ताचो मोग, ताचें उतर जावं कुटुंबान, जावं समुदायान, जावं आमच्या वावरान, जावं खासगी जिवितान आमी आमचें बोल न्हय, आमची पदवी चलोवंक न्हय, पूण देवाची पदवी चलोवंक. हें जेन्ना आमी कोत्ता तेन्ना भाव भयणो देवाचो आशिर्वाद, देवाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडटा. हेंच करूंक ह्याच्या पयल्या शुक्राराक जेजून रिगून, जेजूक ओळखून घेवन जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुसरा तुजी स्तुती करता. तुज्या उदारपणान आमकां दिला तो उंडो तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाची स्तुती जावं. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुसर आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखाचो सोरो तुका भेटयता. दागवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाची स्तुती जावं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा ह्या बलिदान आमी तुका उबारता. ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्यांक सगल्यांची जिवीत तुज्या हातान घालता बापा. सगळे आमचे कुटुंब, आमचो वावर, आमचें दिसपटें जिवीत, आमचे आटे विटे, आमचे कोश्ट, सगळी आमची पिडा, सगळे आमचे प्रोश्ट, आमच्यो आडकोड्यो, सगळे आमची भिरांत, आमचो आकांत ह्या वेळार ह्या आल्ताराचेर घालून तूंच आमचो पदवेदार देव म्हूण दर एकल्यान आमी सजमून घेवंक आनी आमच्या कुटुंबांनी संवसाराची पदवी न्हय पूण तुजी पदवी चलोवंक. आमच्या देशांत संवसाराची राजकारणाची न्हय, फुडाऱ्याची न्हय, पूण तुजी पदवी चलोवंक. आमच्या खासगी जिवितान आमचें बोड, आमचें नांव पदवी न्हय पूण तुजी पदवी चलोवंक. हे वेळार बापा हें बलिदान तुका उबारता. हें आमचें काळीज तुज्या पुताच्या दोयाळ मोवाळ काळजा सारकें कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सोरेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्र आनी सासण्याच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व कड्यान सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे वाखणीचे तुका कसलोच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुका तुजेंच आमकां आनीक देणें. आमच्या दिनवासेच्या प्रार्थनान तुजी वळवीक बिलकूल सोडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच सोडवणीचे वाटेन फुडें वेता.
देखून देवदूताच्या दोलबारा सांगाती संतोषाच्या उमाड्यांनी बरोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर देव, स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुझ्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवापरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हीं दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोस बरोवन सोसूंक आप कशें तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ती म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट. सोम्या तुजें मरण आमी समोर ओंपता. तूं परत येसर तुजें पुनर्जिवनपण परगोडटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाचेर पुनर्जिवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतलेल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकोयेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे संस्कारीण घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरवशान ओतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उडास कर. तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्यांक तुज्या मुखामणाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेसाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागून आंकवार मारी देवाची मायज सांगती, बागून झुजे तिचो पोती, बागून धर्मदूता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या जिवितान आमकां वांटो दी. ताणें सांगता तुका वाखाणूंक मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताच्या सांगता ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पवित्र बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबसके आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बोर भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेत शांती सरांकाल तुमचे
सवय आसूं आनी तुमचे आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक जेजूची आमी शांती वाटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात हीच ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसले आमकां तुज्या आत्म्यान चलय अशें जिबेन आनी उतरान मात न्हय, भोगोर स्वतान आनी कोज्ञांनी तुका साक्षी दिवंक आनी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक आमकां फावो जा म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. आनी सर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र म्हूण तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर कुटुंबाचेर देवान मारये वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजून रिगून क्रिस्ताची शांतीन ताच्याच मोगान जावं कुटुंबान समुदायान संवसारान समाजान बरें शिपडायत वचूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesus.